कितें विशय कितें आहा सध्या? विशय म्हणजे आता आमी ही जी मॅटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी आसा जाका आमी MRF शेड आसा तुयेची, सो आमी आतां तितून आसात. सो आमचे कितें एक रिक्वेस्ट आसलेली सरकाराक ह्या अधिवेशनाक आमी चिंतलेले की ती रिक्वेस्ट आमी घालतले बीत म्हणून म्हटलें ह्या अधिवेशन दिसता अर्दोत कितें उरलो आनी कितें तरी पूण एक तुयेन हे बऱ्या पैकी आमी एक गार्बेज हँडलिंगाचो प्रयत्न चालू आसा आमचो भितर आमकां ही MRF शेड मेळिल्ली आसा. आणि आमचो आता प्रॉब्लेम कितें आसा कारण की आमी गेल्या वर्साक म्हणजे ह्या वर्साक आमी अरावंड 6 लाख रुपया खर्च केला फक्त गार्बेज कलेक्शन आणि हे MRF शेड मेंटेन बीत करपाक लागून. पूण ह्योच जो 6 लाख आसा जो पंचायत फंडांसून वापरलो गेल्लो जाता. सो सरकाराचो आमकां हांगासर कांयच हे फायनान्शियल एसिस्टंट जे म्हणटा सरकाराचे फॉर गार्बेजीक ते 2022-2023 सालान एक 1.5 लाख रुपया इल्लो तेज्या उपरांत तो बंद जालो. आता सरकारान नवो कायदो काडला आणि तो कायदो आमी फॉलो करतात. भितर सरकार म्हणटा की प्रत्येक घराचेर मॅक्झिमम अप टू 700 रुपया वर्साक गार्बेज टॅक्स लावपाचो. पूण आमी रुरल एरियेन असल्या कारणान आमी तो 200 रुपया लायला आणि जे कमर्शियल आसा तांकां सुबेस लायला. सो आमी ते बर्डन कित्याक घालूंक सोदिनात की आतां ह्या दिसांनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली लायटीची बिलां वाडल्यात, उदकाची बिलां वाडल्यात, गॅस सिलिंडर वाडला, गृह आधार आसा तोवूय सारको मेळना. तेका लागून एक बर्डन कशें लोकांचेर पडलेलें आसा आनी लोक मागीर तेजेर आमकां प्रश्न करतात की तुमी इतलो गार्बेज टॅक्स कित्याक वाडयतात बी म्हणून. सो आमी एक्चुअली आतां मिनिमम सारके जे डॉमेस्टीक आसा तांकां आमी 200 रुपया लायतात. जर कमर्शियल कोण भाड्याक दवरतात आनी कितें दवरतात जाल्यार तो आमी सुबेस लायतात. म्हणजे 6 लाख जो खर्च आमचो गार्बेजीचो जाता तो आमकां कमी पडटा. आमचे कलेक्शन हाऊस टू डोर टू डोर कलेक्शन जे असता ते विकली एकदाच जाता. म्हणजे ते 6 लाखा भितर आमी ते एडजस्ट करूंक सोदता. त्या भायर आमचे वन्स अ वीक आमचे कलेक्शन हे रोड सायड हे क्लिनलीनस चालू असता. सो हांव सरकारा कडची मागणी करता की जर आमकां आतां गांव जर क्लीन दवरपाक जाय जाल्यार आमकां जी गार्बेज कलेक्शन आसा ते मातशें वाडोवपाचें पडटलें आनी ते पंचायती कडची तितले फंड ना. ताका लागून सरकारा कडची कितें मागणी करता की तो फंड मातसो सरकारान आमकां प्रोवायड करपाचो गार्बेज फंड. ना जाल्यार तो पॉसिबल ना. वयता थंय आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा की पंचायत रिस्पॉन्सिबल जाता गार्बेजीक घेता. पंचायत रिस्पॉन्सिबल जायना. लोक एका जाग्यार गार्बेज उडयतात, पंचायत वयता ती गार्बेज काडटा. काडल्या उपरांत थोड्या लोकांची मानसिकता कितें जाणा की ह्यो जागो गार्बेज उडोवपाचो आनी परत हाडटात आनी थंय गार्बेज उडयतात. आमी थंय बोर्ड लायतात आनी कितें लायतात, आमी लोकांक जागृती करतात. पूण खुबश्या जाग्यार ते जायना आनी ह्यो कचरो दिसान दीस वाडत आसा. आयज जर तुमी तुया गांवसून वयशात जाल्यार आमी हालींच कचरो सगळो काडलेलो आतां परत तो मोठ्या प्रमाणान वाडला. जर ह्या 5 वर्सांक जर पळयत जाल्यार कमीत कमी आमी 15 लाख रुपया स्पेंड केल्लेले आसात गार्बेजीचेर. आतां हे पंचायत फंडाक तितलो रेव्हेन्यू येयना. सो म्हाका तेंचे कडची मागणी करपाची आसली सरकारा कडची की हे तेंच्यांनी लक्षांत घेवपाचें आनी जर गोंयांत जर साफ सफाई जर त्या प्रमाणान रुरल एरियान जर दवरतलो जाल्यार सरकारानूय रुरल एरिया जे पंचायती आसात त्या पंचायतीक कितें तरी गार्बेज फंड वर्सान एकदां प्रोवायड करपाचो. आतां जालां कशें की फाटीं न्यूजाचेर हांवें आयकलेलें की म्युन्सिपालिटी जी आमची पेडण्या म्युन्सिपालिटी आमकां तेकोनूच आसा तेंच्यांनी गेल्या वर्सा 13 करोड 70 लाख कितें तरी खर्च केल्लो गार्बेज. तेंचे डे टू डे जाता आनी तांकां तसो तो फंड येता आसतलो कितें तरी. पूण आमचें कितें जालां आमकां फंड येना. आतां आमची येदी IDC आसा, येदी व्हडली IDCचो ह्या म्हाका दिसता 6 वर्सां जालीं 1 रुपया टॅक्स आमकां येवंक ना. सो 1 रुपया टॅक्स कितें जाता की गार्बेज ह्यो जो IDC ही नोटिफायड एरिया असल्या कारणान थंय पंचायत डायरेक्ट वचून टॅक्स घेयना. ती IDC डिपार्टमेंट तेंचे कडसून टॅक्स घेता आनी जो कितें पर्संटेज आसता पंचायतीचो तो पंचायतीक ते ट्रान्सफर करी आसले. पूण ही 6 वर्सां जालीं तेंच्यांनी कितें चेंज केला काय बंद केला आमकां खबर ना. आमी तांकां रिमांयडर नोटिसी धाडीत आसतात IDCक म्हटल्यार ते काय कोण पळोवन घेयना दिसता आनी आमकां अजून मेरेन तो फंड येवंक ना. ही IDC असल्या कारणान हांगासर लेबर सुबेस असतात, सगळे लोक परिसर वाडला आनी ताका लागून ती गार्बेज ही दिसान दीस वाडत आसा. सो तुमच्या माध्यमांतसून हांव सरकाराक आमी लेटर केलातूच पूण सरकाराक आनी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाक तेजी दखल घेवन तेंच्यांनी कितें तरी रुरल एरियेक कितें तरी एक फंड तेंच्यांनी धाडपाचो ही हांव तुमचे कडसून मागणी करतां.